नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटक राज्यांत दिली भेट. तरेकवार उदरगतीच्या कामांचो केलो शुभारंभ. जोसेफ विजय हाणें घेतली तामिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. बेगीनूच तांकां भोवमत सिद्ध करचें पडटलें. हिमंत विश्व शर्मा हांची आसाम राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे गटफुडारी म्हूण नेमणूक. 12 मेक जातलो सोपूत विधी. मया हांगा जाल्ल्या ग्रामसभेत मांडले ट्रक धन्यांनी आनी शेतकामत्यांनी आपले प्रश्न. खाण कंपन्या आड केली कागाळ. फोंडेच्या इंडोर स्टेडियमात घडोवन हाडली निमंत्रितांची कराटे सर्त. आमदार गोविंद गावडे हांणी केले उक्तावण. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कर्नाटकाच्या भोंवडेर आसात. प्रधानमंत्री मोदी हांणी कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरूत भाजपाच्या जनसभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की देश आता राष्ट्रनितीच्या राजकारणाक वेचून काडटा. सत्तेचो हावेस आशिल्ल्या काँग्रेसीन लोकांचो विश्वासघात केला. जनता स्थिरतायेचो मंत्र घेवन मुखार सरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है. भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए. साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है. काँग्रेस पक्षान आपल्याच फुडाऱ्याक धोको दिला. काँग्रेस पक्ष पुरायपणान निराश जाल्लो आसा. ताका लागून हो पक्ष फकत दुसऱ्यांक अपशब्द दित आसता. बरे प्रशासन म्हळ्यार कितें ते काँग्रेसीक खबर लेगीत ना. केरळांत भोवमत आसून लेगीत मुखेलमंत्री पदाचो उमेदवार थारावप काँग्रेसीक अजून मेरेन शक्य जालें ना अशी टिका प्रधानमंत्री मोदी हांणी जनसभेत उलयतना केली. यहाँ कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं. जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है. ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे. ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा. लटकाए रखा है. इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है. अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो. ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है. नेता नहीं तर्क पा रहे. 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है. हिमाचल, तेलंगणा आणि कर्नाटकातल्या काँग्रेस सरकाराचेर वार करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगले की ह्या राज्यातल्या सरकाराची वायट परिस्थिती आसा. कर्मचाऱ्यांक पगार दिवप लेगीत तांकां शक्य जायना अशें प्रधानमंत्री उलयले. और फिर पीठ में छुरा भोंकना.
छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिव्हिंगाच्या 45व्या वर्धापन दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी थंय भेट दिली। ह्या वाठारात आशिल्ल्या गणपतीच्या देवळात वचून प्रधानमंत्र्यांनी पूजा केली। ह्या वेळार आयोजित कार्यावळीत ते वांटेकार जाले। प्रधानमंत्री मोदी हांणी आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या ध्यान मंदिराचे उक्तावण केले। तशेंच राष्ट्रव्यापी सेवांचो प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी शुभारंभ जालो। ध्यान मंदिर शांती आणि उपचाराचे केंद्र थारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। विकसित भारताच्या निर्माणेत तरणाट्यांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी मुखार म्हळें। दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। आध्यात्मिक ऊर्जेंतल्यान देशाची उदरगत करपाक जाय अशें आवाहन प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशवासियांक केलां। उदक वाचोवप, शेती करप, एक पेड माँ के नाम हे उपक्रम मिशन लायफाचो वांटो जावपाक जाय। लोक जेन्ना आपापल्या परीन योगदान दितले तेन्नाच विकसित भारत मोख साध्य जातली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो, इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले की प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणाखाला संवसारभरात भारताची अर्थीक स्थिती घटमूट जाल्या। देशात सामाजिक परिवर्तन दिसपाक लागला अशें तांणी मुखार सांगले। कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तेलंगणात तरेकवार उदरगतीच्या येवजण्यांचो शुभारंभ केलो। मुळाव्यो साधन सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, रोजगार आणि आर्विल्ल्या आधुनिक सुविधांकडेन हे प्रकल्प जोडिल्ले आसात। राज्याच्या उदरगती खातीर हे प्रकल्प म्हळ्यार एक व्हडले पावल जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आणि फाल्यां गुजरात भेटेर आसतले। आयज राती प्रधानमंत्री जामनगरात पावतले आणि फाल्यां भारतात आशिल्ल्या 12 ज्योतिर्लिंगां मदल्या सोमनाथ देवळात आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सवात वांटेकार जातले। अतिक्रमणात उपरांत मोडून उडयल्ल्या सोमनाथ देवळाच्या पुनर्बांदणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान सोमनाथ अमृत महोत्सवाचे आयोजन केलां। ह्या वेळार आयोजित केल्ल्या तरेकवार धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींनी प्रधानमंत्री वांटेकार जातले।
खासा करून महापूजा, कुंभाभिषेक आणि ध्वजारोहण कार्यावळीत ते मुखेलपणान वांटेकार जावपाचे आसात. वडोदरा सरदार धाम वसतिगृहाचे लेगीत प्रधानमंत्री उक्तावण करतले. तमिळनाडूत आयज सावन विजय सरकाराची स्थापणूक जाल्या. अभिनेत्या सावन फुडारी जाल्ल्या टीव्हीकेचे मुखेली सी जोसेफ विजय हांणी तमिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो आयज सोपूत घेतलो. तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. तांणी तामीळ भाशेंतल्यान सोपूत घेतलो. ह्या वेळार लोकसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हाजीर आशिल्ले. जोसेफ विजय हांच्या सयत 9 मंत्र्यांनी सोपूत घेतला, जातूंत एम आनंद, माधव अर्जुन, डॉक्टर के.जी. अरुणराज, के.ए. सेंगोट्टयन, पी. वेंकटरमण, आर. निर्मल कुमार, राजमोहन, टी.के. प्रभू आणि सेल्वी एस. कीर्तना हांचो आस्पाव आसा. जोसेफ विजय एनुम नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जोसेफ विजय हांकां मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत परबी भेटयल्या. आसामात परत एक फावट हेमंत बिस्वा शर्मा हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा आनी राष्ट्रीय पक्ष आघाडीचे सरकार स्थापन जातले. भारतीय जनता पक्षाचे आणि राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या विधानसभा गटफुडारी पदाचो उमेदवार म्हूण हेमंत बिस्व शर्मा हांच्या नावाची घोषणा जाल्या. आयज जाल्ले ह्या बसकेत सगळ्यांच्या मान्यतायेन तांची निवड जाली. आता ते दुसरे फावटी आसामचे मुखेलमंत्री जातले. 12 मे दिसा ते मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत घेतले. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा हांणी गटफुडारी उमेदवारीच्या वेंचणुके खातीर पर्यवेक्षक म्हूण काम पळयले, जाल्यार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायक सिंग सैनी हे लेगीत पर्यवेक्षक म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांनी ही बसका आनी सरकार घडोवपाच्या वावरान मोलाची भूमिका वटयली. अपने जो सहपर्यवेक्षक हैं, हरियाणा के जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने 102 विधायकों का समर्थन हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में उसको आज राज्यपाल जी के समक्ष रखा है. मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीजों की पड़ताल करने के पश्चात राज्यपाल जी बहुत जल्द हमारे नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे
डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। उत्तर प्रदेशातल्या योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडळाचो आयज दुसऱ्या खेपे विस्तार जालो। ह्या मंत्रिमंडळ विस्तारात 8 मंत्र्यांचो सोपूतविधी जालो। मंत्रिमंडळात आस्पावीत केल्ल्या मदीं भारतीय जनता पक्षाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आनी भाजपा फुडारी मनोज पांडे हांकां कॅबिनेट मंत्रीपद फावो जालां। अजितपाल सिंग आनी सौमेंद्र तोमर हांकां राज्यमंत्रीपद तेच प्रमाण स्वतंत्र खात्याचो भार दिला। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा आनी कैलास राजपूत हांकां राज्यमंत्रीपद फावो जालां। ह्या विस्ताराक लागून योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडळाची संख्या आता 60 जाल्या। अस्तंत बंगालच्या मुखेलमंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत शुभेंदू अधिकारी हांणी आता वेगवेगळ्या विभागाची बसका घेवपाक सुरवात केल्या। राज्यांतली कायदो आनी सुवेवस्था सारकी करपा खातीर आयज सांजे अस्तंत बंगालचे मुखेलमंत्री शुभेंदू अधिकारी हांणी पुलीस दळा वांगडा बसका घेतली। ह्या वेळार सगळे मुखेल पुलीस अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या बसकेत राज्यांतल्या सद्य परिस्थितीचेर आशिल्ल्या कायदो सुवेवस्थेचेर खोलायेन चर्चा जाली। बंगालच्या पुनर्निर्मितीची गरज आसा अशें अस्तंत बंगालचे मंत्री दिलीप घोष हांणी सांगलां। अस्तंत बंगालची जनता भयाचे वातावरणात जगता, तांकां कायद्याची राखण दिवप गरजेचें आसा अशें मंत्री घोष हांणी सांगलें। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा, लेकिन हम तुरंत कार्रवाई से शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरीत नव्या सरकार स्थापणुकेचे कामाक गती घेतल्या। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू एन रंगस्वामी हांकां मुखेलमंत्री म्हूण नेमला। राष्ट्रपतींच्या मान्यताये उपरांत उपराज्यपाल कैलास नाथन हांणी रंगस्वामी हांकां सरकार घडोवपा खातीर आमंत्रीत केला। 13 मे हो सोपूतविधी सुवाळो जातलो। मुखेलमंत्री म्हूण एन रंगस्वामी हांचो हो 5वो कार्यकाळ आसतलो। अस्तंत बंगालात भारतीय जनता पक्षाचे कार्य समाजातले दरेक स्तराचेर पावोवपी मखनलाल सरकार हांणी प्रधानमंत्र्यांविशीं कृतज्ञताय उक्तायल्या आनी अस्तंत बंगालांतल्यो महत्वाच्यो गजाली अस्तंत बंगालात उरच्यो आनी संस्कृती तिगोवन दवरची अशें मखनलाल सरकार हांणी सरकारा कडेन मागलां। मोदी जी हमारा चरण स्पर्श काल जो किया है ना, इसके पहले भी किए हैं। ये हमारा संस्कृति है। ज्यादा उम्र का आदमी को, सच्चे आदमी को प्रणाम करना। और परिचयी श्रमिक जो है बंगाल में काम होना चाहिए, बाहर में जाने के नहीं चाहिए, यही हमारा मांग है सरकार का। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या बरोबर काम करपी मखनलाल सरकार हे 98 वर्साचे कार्यकर्ते आज तांकां स्टेजीर बसयल्ले। तांकां शाल घालून ताचो सत्कार केलो आणि मोदीजी अक्षरशः ताच्या पांयार हात लावन पांया पडले। हे पळोवपाक क्षण अक्षरशः हांव भावनीक जालो की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे ज्या पद्दतीचो आदर, ज्या पद्दतीचो सत्कार मखनलाल सरकार ह्या कार्यकर्त्यांचो, सिनियर कार्यकर्त्यांचो केलो, म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सर्वतोपरी राष्ट्र प्रथम आणि डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून नरेंद्र मोदीजी पर्यंत ज्या वेस्ट बेंगाला खातीर सातत्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी झगडले, त्या वेस्ट बेंगाल आज खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयल्या उपरांत थंयसरल्या लोकांक आमी म्हणटा की हे दुसरें स्वातंत्र्य आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भारतीय जनता पक्षाची वडिलांक मान दिवपाची संस्कृती आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मखनलाल सरकार हांच्या केल्ल्या भोवमाना विशीं मत उक्तायतना सांगलें। इनफ इज इनफ ह्या मथाळ्या खाला शेनवाराक दिवचलच्या सरवण वाठारांत भौशीक जागृताय सभा जाली। कारापूरचे थळावे फाटले 35 दीस धरण्याचेर बसल्यात, तांकां तेंको उक्तावपा खातीर ही बसका आयोजीत केल्ली। गोंयकार सैम आनी संस्कृतीच्या बदल्यांत उदरगत मागिनात अशें ह्या सभेचे मुखेल उलोवपी आदले न्यायाधीश फेर्दिनो रिबेलो हांणी सांगलां। त्या गांवांत आनी कितली घर येवपाक जातात, कितले लोक आसात आनी कितली घरां येवपाक जातात। घर कोणाक? जे लोक ते गांवांत रावतात। एक घरांत दोग जाण भुरगीं आसात, घर वाडपाक जाय,
हे लोकांक हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी हे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें हांव विचारत म्हणटा तुमकां सदां उदक मेळटा लायट तुमची 24 वरां आसता आतां सिवरेज तरी नाच पणजी ना कितें आसतलें हिंगाय ना रस्ते आपले तेचे आसात ना हे तुमकां तरी उदक ना जे उदक आज तुमकां येता तेच उदक आनी एक 150 घरांक दिवचे पडटले आनी एक 150 घरांक दिवचे पडटले जाल्यार तुमकां सद्याक वदवाक जे मेळटा ते 5 मिनट जातले मोपा विमानतळ कोणाक लागून घडला हाची सरकारान जाण दवरची आणि जी अधिसुचोवणी सरकारान काढल्या ती फाटी घेवची अशी मागणी राजकीय फुडारी मनोहर आजगावकार हांणी केल्या. जर ही मागणी मान्य जाली ना जाल्यार आंदोलन उभारतले अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिल्या. एअरपोर्ट हाडला कित्या खातीर आमचे लोकल आनी जे लँड युजर आहा तांकां बेनिफीट मेळपाक जाय आनी तांकां समज बेनिफिटान तांकां सगळ्या बाबतींत तो ब्लॉक करता जाल्यार हें कितें चल्लां काय म्हणून आनी हेजें लक्ष खंय आमदाराचें ही फूल जबाबदारी तेजी आसलेली तेणें असलें नोटिफिकेशन काडपाकूच दिवपा नाका आसलेलें पण तेणें हेजे भितर इतलो लूज रावलो म्हणजे अख्खे सगळ्यांक रस्त्यार उडयला न्ही जे टॅक्सीवाले आहात अरे एक तर त्यांची जागा एक्वायर करून घेतली अजून पासून तांकां लँड लुजर पयशे मेळूना आनी जे लँड लुजर आहात तांकां बेनिफीट दिता म्हटलें ते मेळूना हेजेर आवाज कोण उठयतलो हे तेणें पयलीं ह्या आमदारान म्हणटा तो अनफीट आहा सारको हेणें एक तर राजिनामो दिवन घरा कडेन बसपाचें आनी नाल्यार सोडून दिवपाचें ह्या लोकां खातीर तो जस्टीस दिना. मिना खणीच्या मुद्द्याचेर आयज मयां ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार ट्रक धनी आनी थळाव्या शेतकामत्यांनी मिना खणीच्यो कंपन्यो तेंको दिनाशिल्ल्याची कागाळ केली. ट्रक चलोवपा खातीर आनी मिना खणीचें काम करपा खातीर भायल्यान कंत्राटी कामगार हाडटा असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. शेतकामत्यांनी लेगीत ताच्यो मागण्यो कंपनी पुराय करिनात असो आरोप केला. जाल्लें की एसके खेळताल म्हणून जो एक कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हाडला हांगासर आनी तेच्या अंडर सगळी मायन चलयतात म्हणून आमी ताका कितें केल्लें आमचो बिचोलचो MLA आमचो कितें शेट्ये आनी प्रेमेंद्र शेट आमचो मयाचो आमदार हेंचे कडेन बसोवन ताका आमी भायर काडलेलो बंद केल्लो ताका आनी दोनी आमदारांच्या फुड्यान तेच्यांनी बरोवन दिलें की हे गाडयो बंद आसतल्यो आनी तुमच्यो गाडयो चलतल्यो म्हणून. तेच्या उपरांत ते गाडयो बंद आसल्यो आनी आमचें रिजेक्शन थोडे दीस आमकां दिलें तेंच्यांनी परत बंद केलें आनी रिजेक्शनाचें काम आमकां नासल्या कारणान आमकां पेमेंटूच तसो येना आमकां जावो तसो पेमेंट कांय ना भितर आमी वयल्यान आमकां मेंटेनन्साक तेंच्यांनी जाम केल्लेले आसा. सो सारमानात जेटीचेरूय हाडून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर भायलो लायला तो पॉयंट ताका दिल्लो आनी कंपनीन तितूंतल्या तितून एक काम केल्लेलें आहा आपूण गाडयो हाडून लायल्या. त्रिनिदाद टोबॅगोच्या भेटेर आशिल्ल्या विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी पॅराग वाठारांत जयपूर फूड प्रोस्थेटीक लिंब केंद्राचो शुभारंभ केलो. फाटल्या वर्सा प्रधानमंत्र्यांनी ह्या येवजणेचो आरंभ केल्लो आनी आतां नव्या स्वरुपांत हेका मुखार हाडला अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी सांगलां. Jaipur Food Artificial Limb Treatment Camp was announced by Prime Minister Modi when he was here last year, less than a year ago. And I was, I think, badgering the High Commissioner. And very encouraged by what he told me because, look, the camp is being organized, there's huge demand here. त्रिनिदाद टोबॅगोच्या नेल्सन जुव्याचेर मंत्री एस जयशंकर हांणी एका सभेक संबोधीत केलें. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भेटेर 6व्या पिळग्या मेरेन ओव्हरसीज सिटीजनशीप ऑफ इंडियाचें कार्ड जारी करपाची घोशणा केली अशें मंत्री एस जयशंकर हांणी सभेक संबोधीत करतना सांगलें. Mr. Modi ji, during his visit, had announced the issuance of Overseas Citizenship of India (OCI) cards up to the 6th generation. I understand that a number of OCI applications received by the High Commission are growing, and it will be our endeavor to facilitate others who may not necessarily have the access to the required paperwork. So I take this opportunity to extend my
दिल्लीत 1 मे सावन जनगणनेक आरंभ जाला. ह्या फाटभुंयेर घराच्या मेजणे खातीर आनी नोंदणी खातीर जागृताय अभियान सुरू केला. पयलेच खेपे जनगणने खातीर मोबायल ॲपाचो वापर जाता. 1931 उपरांत पयलेच खेपे म्हायती एकठांय करपाचो वावर जातलो. जनगणनेच्या जागृताये खातीर हालींच दिल्लीच्या आयुक्तांनी जनगणना जागृताय मोबायल वाहनाक 5वो बावटो दाखयलो. 2017-27 की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है और इसका जो पहला फेज है मकान सूचीकरण का, उसका काम शुरू हो गया है और उसमें सेल्फ इनोमिनेशन है वो हमारे एमसीडी एरिया में 1 तारीख से शुरू हो गया, 1 मई से, जो कि 15 मई तक चलेगा और 16 मई से हमारा फील्ड ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें हमारे जो इनोमिनेटर और सुपरवाइजर हैं घर घर जाएंगे. चौथ्या OMAA निमंत्रित कराटे वस्तादपण सर्तीचे आयोजन फोंडेच्या इंडोर स्टेडियमात जाले. हे सर्तीचे उक्तावण प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हांणी केले. सहज येवन खेळप शक्य आसा, पूण पुराय सर्त घडोवन हाडप कठीण आसता. आयोजकांनी घेतिल्ल्या मेहनतीक लागून खेळाडूंक बरे बळगे मेळटा अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी उक्तावण सुवाळ्याक उलयतना सांगले. आमी सगळीं हांगा उपस्थित आसात ते मॅडम सेंसर सुरेखा, जशे आमचे निवृत्ती शिरोडकर सरान म्हणिल्ले आसात, इट इज व्हेरी इजी टू कम एंड प्ले बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज द एंटायर शो. म्हाका याद जाता की सुरेखा बाय ही चॅम्पियनशीप घडोवन हाडपा खातीर गेली 1 आनी 2 न्ही, जवळ 4 म्हयने पयलीं हेची तयारी. 10 मे ते 16 मे ह्या काळात उष्ण आणि दमट हवामानाचो प्रभाव कायम आसतलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला. दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी आयज आनी फाल्यां सांजेच्या वेळार जगला सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तेच प्रमाण वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वादळी वारे व्हांवपाची शक्यताय उक्तायल्या. काणकोण आणि नेत्रावळी भागात वाऱ्या सयत मोठ्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.1 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटक राज्याक दिली भेट. तरेकवार उदरगतीच्या कामाचो केलो शुभारंभ. जोसेफ विजय हांणी घेतली तमिळनाडूच्या मुखेलमंत्री पदाचो सोपूत. बेगीनूच तेका भोवमत सिद्ध करचे पडटले. हेमंत विश्व शर्मा हांची आसाम राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे गटफुडारी म्हूण नेमणूक. 12 मेक जातलो सोपूत विधी. मयात जाल्ल्या ग्रामसभेत ट्रक धनियांनी आणि शेतकामत्यांनी मांडले आपले प्रश्न. खण कंपन्या आड केली कागाळ. आणि फोंडेच्या इंडोर स्टेडियमात घडोवन हाडली निमंत्रितांची कराटे सर्त. आमदार गोविंद गावडे हांणी केले उक्तावण. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.